झाड पडला ते व्हडले वायरीचेर पडलेले आणि हायटीचेर आहे. इज नॉट पॉसिबल टू कट विदाउट द हेल्प ऑफ क्रेन आणि बाकेट क्रेन. आता सद्याक MLA सरूय येयल्लो आहा, चेअरपर्सनूय आहा. हांगा थंय आमी फोन करून आता बाकेट क्रेन आपयला इलेक्ट्रिसिटीच्यान आणि दुसरी क्रेन आपयला. आमी बेल्ट बांदून आमकां कट करचें पडटलें. ती आमी शिपयार्डान फोन करून रिक्वेस्ट केला, तेंच्यांनी धाडटा म्हटलां. कित्याक सकयल घरां आसा, व्हेरी रिस्की. तेन्ना आमी रोखडेच हांगा पावले आणि एक मोठें झाड म्हणजे हांगा ही एरिया जी आसा म्हणजे आमकां हांगा 8 दीस पयले म्हणजे 20 तारखेर सुमार हांगा एक बोल्डर पडिल्लो. म्हणजे हांगा जे रॉक्स आसा ते लूज जाल्या म्हणजे ओल्ड हे आणि तो एक रॉक आयिल्लो आणि तेन्ना पसून हांवें प्रवीण विजय म्हणजे आमचो मामलेदार आसा ताका सांगून एक हांगा रिटेनिंग वॉल करची म्हणून आमी प्रपोज ताणें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट धाडिल्लोय बी. ताज्या पयलीं लास्ट वर्सा हांवें कलेक्टराकूय आपयलें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. हांगा कितें तरी तुमी एक तर ते तांचे हें आसता टॅक्नॉलॉजी अशी आसा की जे आसा रॉक्स तांकां स्ट्रॉंग करपा खातीर रॉक बोल्डिंग काय अशें कितें तरी करतात ते करचें म्हणून हांवें सांगिल्लें. आनी आतां पसून 21 तारखेर आमी लेटर धाडलां आनी आज हें झाड पडलें. सुदैवान म्हणटा तशें कोणाक कांय जावना पूण हांवें क्रेनूय मागून आमी वास्कोतलीं जी डेंजरस झाडां आसा ती कांय ना म्हणल्यार 16 ते 17 झाडां आमी कट केल्या म्हणजे क्रेन हाडून. म्युन्सिपाल्टी कडेन व्हडली क्रेन ना कित्याक तातूंत पावसाचे दीस आसा सो तातूंत बसून वयर चडून मारचें पडटा. सो ते म्युन्सिपाल्टी कडेन नाशिल्ल्या कारणान आमी गोवा शिपयार्ड नाल्यार नेवी कडल्यान हाडून खुबशीं झाडां मारिल्लीं आनी ह्या फुडल्या विकान ही सगळी ट्रीम करपाची आशिल्ली. म्हणून दुर्दैव आमचें कितें आज झाड पडलें आनी कोणाक जावना तें बरें आसा पूण लायट गेल्या. सगळे फायर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पोलीस सगळे आमी सायटीर आसा. जाता तितले बेगीन लायट रेस्टोर करपाक आमी प्रयत्न करतात आनी म्हाका दिसता आज मातसो डिफिकल्ट दिसता पूण ते सगळे प्रयत्न करतात. हांवें कलेक्टराकूय सोमारा आपयला आनी जाता तितले बेगीन हांगा बाकीची आनी पडची न्ही नाल्यार ही झाडां जर आमी कट करतलेच पूण हे रॉक्स पसून आसा ते लूज जाल्या आनी आज पयल्या तुमी 2 दीस खूब घोग्यांनी पावस पडलो तातूंत भितर ते खंय तरी लूज जावन हें पडलां आसतलें. सो जाता तितले बेगीन हांगाय बी रॉक बोल्डिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा.